म्हटल्यार आमी कोर्ताली कुट्टाडे आसा आनी आमची कोर्ताली होम ड्रायव्हर एसोसिएशनाचो हांव एज अ चेअरमॅन आनी आमचे कमिटी मेंबर्स आसा आमचे शेतकार आसा आनी एक कोर्ताली म्हटल्यार आमचे एक सारके मेन जी आमची ड्रेनेज जी आशिल्ली जी आमची कोर्ताली ड्रेनेज एसोसिएशनाची ती तुमकां हांगा दिश्टी पडटा जी मेन सारकी आमची म्हाका दिसता टील सोत्रांत टील आमचे मानस जी आसा ही कनेक्ट जाता आनी ही कनेक्ट जाता म्हणटकच ही आमची मेन आमची कोर्ताली म्हणटा ती मेन सारकी आमची ड्रेनेज ही आयज आमी इम्प्रुवमेंट जी आमी करपाक सोदता जे आयज हांगासर आमी एक ड्रेनेज सिस्टम जी आमची रिटर्निंग वॉल ती आमी बांदपाक घेतलेली आसा आनी हांव चडान चड आमच्या WR मिनिस्टर सराक सुभाष सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां ही ड्रेनेज आमकां सँक्शन केल्या 76 lakhs ऑफ फर्स्ट फेज मागीर ऑलरेडी आमचो दुसरोय टेंडर बी जाल्लो आसा टेंडर बी आमी दिल्लो आसा तोय आमी सेकंड फेज रोखडे स्टार्ट करतले ताच्या उपरांत ही म्हाका दिसता 2 किलोमिटर सुमार ही व्हडली आमची ड्रेनेज आसा ताच्या उपरांत आमी थोडे सायडीन आमची ड्रेनेज आसा थंयसरूय आमी पार्ट वायज आमी ड्रेनेज सिस्टम आमी करपाक घेतलेली आसा आनी पयलीं आयज आमचें इनॉग्रेशन आसा पयलो पार्ट आयज आमी स्टार्ट करता आनी तशेंच आमचे गोंयचे CM सराकूय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जेन्ना कितें हांव प्रपोजल घालता तेन्ना म्हजें प्रपोजल चडशें पास जाता ताका लागून हांव गव्हर्मेंटाकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां खबर आसतली आयज मुद्दम इल्लोसो टायम घेवन हांव सांगता आमची ही शेतां अबावट आमची 245 टेनट शेतकारां आसा टेनट एसोसिएशनाक 245 टेनट आसा आनी शेतां मेन आमची कुट्टाची मेन शेतां इतली बरी जाताली पूण अकस्मात कितें जालें 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं ही आमची शेतां मातशी कमी पडले कित्याक जी आमची मेशिनरी घालता ती रोंवपाक लागली आनी ताका लागून हो प्रॉब्लम जालो आनी हो प्रॉब्लम जावपाक कारण म्हणल्यार कितें तूं खरो ही ड्रेनेज आसली न्हू ह्यो ड्रेनेज्यो आमकां डिसिल्टींग जावं नाय हे डिसिल्टींग जावं नाय कित्याक डिसिल्टींग जर जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हें उदक आवट एंड आवट सारकें एका ज्वारी वयतालें पूण हें वचपाक जावं ना कित्याक डिसिल्टींग शेतां बारा तेंची शेत आनी ड्रेनेज जे सारकी एका लेवलाचेर जालें आनी जें उदक येतालें तें स्प्रेड जावपाक लागलें स्प्रेड जावन सगळें शेतान उदक तशें उरपाक लागलें आनी ताका लागून ही आमची जी मेशिनरी आहा ती आमची रोंवपाक लागली आतां लास्ट इयर आमकां WR सरान आमकां सुभाष सरान आमकां डिसिल्टींग करून दिलें पळय पयलां तुमी लास्ट इयर आमी डिसिल्टींग केल्लें डिसिल्टींग केलां म्हणून म्हाका दिसता ही शेतां मातशें आमकां आतां सुकोन मेवल्लीं आसा हेजेर आमकां कळटा आमकां चान्सीस आसा बाबा जरी तर आमकां आयज तर आमी स्टार्ट करता आनी ही ड्रेनेज तर जाली जाल्यार म्हाका दिसता उदक आवट एंड आवट उदक सारकें ज्वारी रिवराक वयतलें कित्याक हें स्प्रेड जावपा ना आमचें काम जालें जाल्यार आमकां शेतां सगळें शेतकारां म्हणल्यार बरे भाशेन आमकां रोवपाक मेळटलें तशेंच आनी एक आमी ड्रेनेज आसा अशी हिवूय ताका आमी ड्रेनेज ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलो आसा तसोच आनी एक प्रपोजल आसा आमचो मार्केट आसा मार्केट सायडीन आमचे ड्रेनेज मारून तें उदक सोडपाक कित्याक हें उदक जर तर उरलें जाल्यार आमकां तें प्रॉब्लम जाता कित्याक जी मेशिनरी घालता जावं हार्वेस्टिंग मशीन जावं ट्रॅक्टर हें रोंवता हें आमकां प्रॉब्लम जाता ताका लागून ही आमी ते भशेन आमी गव्हर्मेंटा कडेन फुडें घालून हें आमी करून घेवपाचें तयारी केली प्रेसिडेंट कोर्ताली फ्रॉम द टेनट एसोसिएशन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगासर ड्रेनेज आमकां उदकाचो भरपूर प्रॉब्लम जातालो उदक सगळें स्प्रेड जातालें आनी 6-7 वर्सां जालीं उदक हे शेत केन्ना सुकनासलें आतां हे ड्रेनेज कन्स्ट्रक्ट केल्या उपरांत उदक सारकें फ्लो जाता